नमस्कार भुरग्यांनो, आज आमी एक नवो पाठ शिकुया। पाठाचे नाव आसा प्लॉट। हो पाठ वामन गोविंद टाकेकार हाणें बरयला। वामन गोविंद टाकेकार हाचो जल्म 1952 वर्सा साश्टीतल्या बितूल गांवांत जालो। ते बांदेकर ब्रदर्स हांचे मीना कंपनीत काम करताले। तांणी साबार कथा बरयल्यात। तांचो मिरास हो कथा जेलो उजवाडाक आयला। तांच्यो जायत्यो कथा आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान प्रसारीत जाल्यात। फोडणी फोव हे आकाशवाणी पणजी केंद्राचे नावाजिल्ले कार्यावळींत विनोदी बरप सादर केला। तांच्या साबार कथांक इनामां फावो जाल्यात। आता आमी पाठा वटेन वळुया। ह्या पाठांत शुभम आपल्या इश्टाक एक पत्र बरयता। त्या पत्रांत तो आपल्या इश्टाक कितें सांगूंक सोदता तें आतां आमी पळोवया। शुभम मडगांवकर, घर नंबर 220, सुविधा हाऊसिंग सोसायटी, चावडी, काणकोणा, गोंय। 1 जून 2016। नमस्कार। तूं पणजे प्लॉट घेवपाक सोदता म्हूण आयजच परेशा कडल्यान कळ्ळें। तशें जाल्यार मिरामार वताना कांपालाच्या मातशे मुखार रस्त्याक तेंकूनच दावे वाटेन 100 बाय 50 मीटर लांबयाचो म्हजो एक प्लॉट विकपाचो आसा। हांव दर बी चड सांगचो ना। 6 वर्सां पयलीं हांवें जे नदरेन तो विकतो घेतिल्लो तेच नदरेन विकपाक तयार आसा। हाचो अर्थ म्हाका दुसरो प्लॉट वा दुसरें घर मेळ्ळां अशें समजूं नाका। तशें म्हाका स्वताचें घरदार भाटबेस कांयच ना। अशें आसुनूय हांव प्लॉट विकपाक फुडें सरलां। हें पळोवन म्हाका पिशें बी लागूंक ना मूं अशें तुका दिसूंक येता। पूण न, कोणूय सबागो हो प्लॉट विकतो घेवपाक फुडें आयलो ना जाल्यार मात लागूंक शकता। दिसान दीस वाडपी घरभाड्याक लागून ल्हानशेंच जावं पूण आपलें स्वताचें घर आसचें अशें कोणाकूय दिसप स्वाभाविकूच। देखून मोठे खटपटीन हांवें हो प्लॉट मेळयल्लो। तेन्ना जिवितांत पयलेच फावट खूब कितें तरी मेळिल्ल्याची खोस भोगिल्ली म्हाका। 15 दिसां भितर चिरे हाडून प्लॉटाचे भोंवतणी पयली दुरीग बांदून घेतले। सरकारी फार्मांतल्यान 4 कवाथे 4 गारफां हाडून रोयलीं। तरेतरेची गुलाबांची आनी हेर जायत्या फुलांची झाडां रोयलीं। आतां सवकास फावता तशें इल्लें इल्लें सामान एकठांय करून वर्सां भितर घर उबें करपाचें हें म्हजें सपन आशिल्लें। पूण आमच्या ह्या भरिल्ल्या संवसाराक कोणाची दिश्ट लागली म्हूण कोण जाणा। एका म्हयन्यान सुमार आमकां दोगांयकय बडती दिवन आमची बदली दमणाक केली। उमेदीर एकदम विडजण पडलें। बदली रद्द करून घेवपाक हांवें खूब खटपट केली पूण ओमत्या कळशार उदक। निर्शेल्ल्या मनान भुरग्यांक हॉस्टेलांत दवरून आमी दमणाक गेलीं। दमणाक गेले उपरांत 4-5 म्हयन्यांनी 3-4 दिसांची रजा घेवन हांव एकलोच गोंयांत आयलो। भुरग्यांची खबर घेवन बद्द प्लॉटार धांव मारली। पळयत जाल्यार आमच्या प्लॉटांत एक खोप उबी। म्हाका भिरभिरी मारली। खोप हुमटून उडोवन भितर आशिल्ल्याक धांवडावची म्हूण हांव दुर्गाचे भितर सरला मात एक सुणो भोकीत म्हज्या आंगार आयलो आनी फाटोफाट भुरग्याक हांडीर मारिल्ली एक बायल खोपींतल्यान भायर सरली। कोण तुमी? तुमकां हांगा रावपाक कोणें परवानगी दिली? चूक जाली पात्रांव। 4 दीस जाली आमची मेस्त्री आमचे कडेन झगाडली। तेणी आमकां कामा वयल्यान धांवडायली। आमकां रावपाक खंयच आश्रो मेळ्ळो ना म्हूण आमी हिंगा येयल्या पात्रांव। थोडे दीस आमी हिंगा रावता पात्रांव। तूं उठ म्हणटा तेन्ना आमी उठ्ठा। बरें बरें। कोण कोण रावतात तुमी हांगा? हांव आनी म्हजो घोव। खंय तो? तो सकाळी घरा भायर सरिल्ली पात्रांव। आतां येवपाची जाली।
ही पलय आयली. धनी, ही या जाग्याची पात्रां. नाव कितें रे तुजें? पुटुप्पा पात्राम. तशें जाल्यार सारकें आयकून घे. हांगा कसलीच बुरशेपणां जावपाक जायना. हे तुमचे खोपीक आनीक कितेंच करूंक फावना. हांव सद्या दमणाक आसतां. 4-5 म्हयन्यांनी येत रावतलो. तेन्ना म्हाका ही गारफां, हे कवाते कवकवीत जाल्ले दिश्टी पडूंक जाय. ह्या फुलांच्या झाडांक अशींच फुलां फुल्लेलीं आसूंक जाय. कितें? बरें पात्रां. तशें जाल्यार हांव आनीक इल्ले चिरे आनी थोडे म्हाका सवाय मेळिल्ले मदेर हाडून दवरतां. बरें पात्रां. घरा पावतकच. तुमकां मातूय कशें वेव्हार गिन्यान ना काय म्हणटा हांव. मेळटा ताचेर विश्वास दवरप. फाल्यां तो मनीस भायरच सरना जाल्यार कितें करतले तुमी? शंक मारीत बसतले? आगो निशा, तो 1-2 वर्सां आमच्या प्लॉटांत खोप काडून उरलो म्हणून कितें प्लॉट ताचो जाता? हांव कितें पिसो न्हय. हांवें फाटलो फुडलो विचार करूनच तांकां आमच्या प्लॉटांत रावपाक परवानगी दिल्या. हरशीं म्हणून आमच्या प्लॉटार नदर दवरपी आमचो असो कोणूय आमकां जायच आशिल्लो न्हय. त्या जाग्यार हो मनीस हुक्या सवाय. आतां आमी घराक जाय ते एक सामान एकठांय करप आनी 2-3 वर्सांनी बदली जावन गोंयांत पावतकच मागीर एकदम घराक हात घालप. विश्वासू पुटप्पान अशें कितें केलें जाका लागून शुभमाच्या हांसत्या खेळट्या घराब्याचेर दुख्खाची सावट पडली? ह्या प्रश्नाची जाप आमी फुडल्या भागांत जाणून घेवया. आतां आमी जितलो पाठ पळयला त्या पाठांतली नवी उतरां पळोवया. सभागो बऱ्या नशिबाचो. गारफां कलमां. वाक्प्रचार आसात. उमेदीर विडजण पडप, उमेद ना जावप. भिरभिरी मारप, तिडक येवप. शंख मारीत बसप, बोवाळ घालप. जगदंबेचो अवतार घेवप, रागान खुबळप. धारेर धरप, तापोवन काडप. तुमचे खातीर घरपाठ आसा. शब्दार्थ बरोवप, वाक्प्रचारांचो अर्थ बरोवन वाक्प्रचारांचो वाक्यांत उपेग करप, पाठ वाचप. फुडले फावट आमी परत मेळुया ह्याच पाठाच्या दुसऱ्या भागा बरोबर. तुमकां जर कितेंय प्रश्न आसत जाल्यार म्हाका कमेंट बॉक्सान जरूर बरयात. देव बरें करूं.